Hello everyone, welcome to Videsh classes. In this video, we are going to learn logical reasoning under classification type questions. Okay, so MCQs पहिले आम्ही under the classification type. So classification याचं meaning कितें? Means तुमका एक question असतलो, त्या questionान 4 option असतले आणि from that 4 option तुमका एक option रिमूव करपाक जाय जो ऑड असतलो म्हणजे डिफरंट कितें तरी असतलो. तो डिफरंट कित्या खातीर आसा हेचेर तुमी थिंक करपाक जाय. कितें रिझन आसा. ओके, म्हणून ह्यो क्वेश्चन जो आसा क्लासिफिकेशन ह्यो रिजनिंग अंडर येतलो. ओके, सो ऑड नंबर असतले, ऑड वर्ड असतले. सो त्या वायज तुम्ही थिंक करून ते आन्सर कित्या खातीर ऑड आसा ते तुम्ही सिलेक्ट करपाक जाय. ओके, सो हांगासर हांवें तुमकां क्वेश्चनूय दिला विथ आन्सरूय आसा प्लस एक्सप्लेनेशनूय आसा. सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन. चूज द ऑड वर्ड. सो हांगा 4 ऑप्शन दिलेच. ओके, सो तुमकां इन वर्टिकल फॉर्मान असतले ड्युरिंग द एग्जाम. हांवें हांगासर अशें दिलें तुमकां एप्पल, मँगो, पोटॅटो, बनाना. ओके, सो हे 4 ऑप्शन आहा. हितूंतलो एक ऑप्शन तुमकां रिमूव करपाक जाय. म्हणजे कित्या खातीर? सो करेक्ट ऑप्शन इज पोटॅटो. कित्या खातीर पोटॅटोक आमी रिमूव केलो? कित्याक अदर्स जे आसा एप्पल, मँगो आनी बनाना ते कितें फ्रुट्स आनी पोटॅटो आसा तो कितें वेजिटेबल. ओके, सो कळ्ळें तुमकां? हांगासर अशे टायप क्वेश्चन तुमकां येवंक शकतात. ओके, सो हांगासर करेक्ट ऑप्शन सी पोटॅटो हो ऑड वर्ड आसतलो. चूज द ऑड नंबर. आता ऑड नंबरान तुमकां परत सगळे नंबर्स जे आसा पळय प्रायम नंबर, स्क्वेअर रूट्स हे खबर आसूंक जाय. डिविजिबल खंयच्या नंबरान जाता हे सगळें तुमकां खबर आसपाक जाय. ओके, सो हांवें ऑलरेडी जे व्हिडिओज आसा म्हाजे रिलेटेड टू न्युमरिकल एबिलिटीन तुमी ते पळोवपाक शकता. ओके, सो ते पयाच, तेजे वयरसून आयडिया घेवन ह्यो व्हिडिओ तुमी पयाच. कळ्ळें? सो हांगासर चूज द ऑड नंबर. सो ए ऑप्शन 121, 144, 169 आनी 150. सो हितून 150 रिमूव केलो. कित्या खातीर 150 रिमूव केलो? सो हे 121, 144, 169 कितें हे? सो हे कितें? अदर्स आर परफेक्ट स्क्वेअर. जर तुम्ही स्क्वेअर आनी स्क्वेअर रूट व्हिडिओन जर तुम्ही चेक केले जाल्यार तुमकां कळटलें 121 ह्यो 11 स्क्वेअर म्हणजे 11 into 11 करूंक जाय. आन्सर येतलो. 144 हो 12 स्क्वेअर, 169 हो 13. सो 150 हो कोणाचो स्क्वेअर न्हू म्हणून तो कितें केलो? ऑड वन आउट केलो हांगासर. थर्ड वन, चूज द ऑड वर्ड. फर्स्ट ऑप्शन काव, गोट, टायगर आनी डॉग. सो जर तुम्ही हांगा पळोवन ऑप्शन जर थिंक केलो ऑब्वियसली खंयचो आसतलो? टायगर. कित्याक काव, गोट आनी डॉग हे डोमेस्टीक एनिमल्स. ओके, सो टायगर जो आसतलो तो कार्निवरस एनिमल. सो सी टायगर. एक्सप्लेनेशन टायगर इज कार्निवर्स, अदर आर हर्बिवर्स और आम्ही म्हणू शकता डोमेस्टीक एनिमल्स ते. नेक्स्ट चूज द ऑड पेअर. पेअरूय अशे वेन येवंक शकता आनी खंयचो तो ऑड जो आसा तो तुम्ही सिलेक्ट करपाक जाय. पेन हे यूज जाता टू रायट, नायफ हे यूज जाता टू कट आनी स्पून टू ईट आनी चेअर स्लीप. सो करेक्ट ऑप्शन डी चेअर स्लीप. मी आता पयला अशी चेअरार लोक थोडे न्हिदतात रायट, बट तुम्ही लॉजिकली थिंक करपाक जाय हांगासर. ओके, सो एक्चुअल ती चेअर जी असता ती तयार न्हिदपा खातीर केल्ली नासता रायट. सो चेअर इज नॉट मेनली यूज फॉर स्लिपींग. सो स्लिपींगे खातीर चडशी चेअर यूज केल्ली ना आसा. सो यो जर लॉजिकली थिंक केले जाल्यार यो तुमी करेक्ट ऑप्शन. चूज द ऑड नंबर. 8, 27, 64, 100. सो हितूंतलो 100 जो आसा पळय तो करेक्ट ऑप्शन म्हणजे ऑड नंबर डिफरंट आहा कितें तरी नंबर. सो लॉजिकली तुम्ही थिंक केले हांगासर 8, 27 आनी 64 ह्यो एक्चुअल कितें? सो हे क्यूब. सो 8, 27 आनी 64 जो आसा पळय तो क्यूब ऑफ स्पेसिफिक नंबर. सो हांवें स्क्वेअर आनी स्क्वेअर रूट तुमकां एक्सप्लेन केला व्हिडिओ. सो क्यूब रूट एक्सप्लेन करूंक ना. सो क्यूब रूटाचेर मागीर तुमकां हांव व्हिडिओ प्रिपेअर करून अपलोड करता. सो हांगासर जस्ट एक दाखयता पयाच. यू कॅन सी हियर हांगासर 2 क्यूब दिला पयाच. हेका 2 क्यूब म्हणटले. ओके, सो 2 हो 3 टायम्स मल्टिप्लाय जातलो. स्क्वेअर रूटान कितें जाता 2 स्क्वेअरान 2 टायम मल्टिप्लाय जाता, पण क्यूबान 3 टायम्स मल्टिप्लाय जालो. 8 आन्सर येयलो. 3 क्यूब 3 टायम्स मल्टिप्लाय जातलो 27 जातलो. सेम वे 4 क्यूब 4 3 टायम्स मल्टिप्लाय. अशा तरेन आमी हे क्यूब काडटले. ओके, सो पळयात हांगासर तुमकां 8 कसो येयलो तो सांगलो हांवें 27. सेम वे 64 काडूंक शकता तुमी 4 into 4 into 4. यो स्क्वेअर 10 स्क्वेअर कितलो 100. सो डी हो ऑड नंबर. हे क्यूब आणि यो स्क्वेअर ऑफ 10. सो एक्सप्लेनेशन यू कॅन सी हियर. अदर्स आर क्यूब्स ऑफ 2 क्यूब, 3 क्यूब आणि 4 क्यूब. नेक्स्ट चूज द ऑड वर्ड. रोज, लोटस, लिली, कॅरट. सो हांगासर करेक्ट ऑप्शन जो आसा तो कॅरट. कित्या खातीर? अदर्स जे आसा ते कितें आसा? फ्लावर्स. रोज, लोटस, लिली जो आसा तो फ्लावर, कॅरट यो वेजिटेबल. नेक्स्ट चूज द ऑड नंबर. द 3, 5, 7, 9. सो 3, 5, 7, 9 डी हो ऑड नंबर. कित्या खातीर? अदर्स आर प्रायम नंबर आणि 9 इज कंपोजिट. सो हांवें तुमकां ऑलरेडी प्रायम नंबर्स आणि कंपोजिट नंबर्स हे एक्सप्लेन केल्या. सो अंडर द प्रोबेबिलिटी तुम्ही जर व्हिडिओ पळयलो, सो अंडर द न्युमरिकल एबिलिटीन जो टॉपिक आसा प्रोबेबिलिटी तो जर पळयलो जाल्यार तेतून हांवें तुमकां क्लियरली मेन्शन केला.
सो क्लिअरली एक्सप्लेन केला. प्राईम नंबर्स म्हणजे जे स्वतःच्या टेबलान येता दुसऱ्यांच्या टेबलान येना. आणि 9 हो कंपोजिट कित्याक खातीर ह्यो दुसऱ्यांच्या टेबलान येतलो. ओके, हे तुम्ही जर पहिले हे स्वतःच्या टेबलान येतले, दुसऱ्यांच्या टेबलान येवचे. सो 9 जो आसा हो दुसऱ्यांच्या टेबलान येतलो, म्हणून ह्यो 9 हो ऑड नंबर जालो. नेक्स्ट चूज द ऑड वर्ड. टेबल, चेअर, बेड आणि शर्ट. सो जर तुम्ही हे पहिले जाल्यार तुमकां हितून रीड केल्यारूच कळटलें की हो जो आसा तो ऑड वर्ड आसतलो. ओके, शर्ट. सो एक्सप्लेनेशन अदर्स आसा ते कितें, फर्निचर. चूज द ऑड नंबर. सो 2, 8, 12, 20. सो आता हितून जर तुम्ही पहिले जाल्यार हितून ऑड नंबर जो आसा तो 2 आसा. सो तो कित्या खातीर, एक्सप्लेनेशन तेजें अदर्स आर डिविजिबल बाय 4. आता 2च्या टेबलानूय हे नंबर येता, पण तुमकां हांगा लॉजिकली थिंक करपाक जाय. ओके, सो 8, 12 आणि 20 हे एकाच टेबलान येता, पण 2 हो येना, म्हणून ताका ऑड नंबर कन्सिडर केलो. नेक्स्ट चूज द ऑड पेअर. डॉग, बार्क, कॅट, मेव, काव, रोर, लायन, रोर. हितून ऑड पेअर खंयचो आसा, काव रोर करिना. सो काव डज नॉट रोर. नेक्स्ट चूज द ऑड वर्ड. जानेवारी, मार्च, जुलै, संडे. सो तुमकां रीड केल्यार कळटलें हितून ऑड वर्ड खंयचो आसा, संडे. सो अदर्स आसा ते कितें, मंथ. चूज द ऑड नंबर. 16, 25, 36, 45. सो 45 यो ऑड नंबर कित्या खातीर, सो हांगासर जेन्ना ऑड नंबर्स रिलेटेड तुम्ही थिंक करतले तेन्ना सगळे मायंडान तुमच्या आसपाक जाय. स्क्वेअर, क्यूब, प्राईम नंबर, कंपोजिट नंबर, मल्टिप्लिकेशन नंबर. आता 16, 25 आणि 36 जर तुम्ही पहिले जाल्यार हे स्क्वेअर्स, स्क्वेअर ऑफ 4, स्क्वेअर ऑफ 5, स्क्वेअर ऑफ 6 हो स्क्वेअर नासतलो. सो 45 हो खंयच्या नंबराचो स्क्वेअर न्हू. ओके, सो हो ऑड नंबर. सो अदर्स आसा ते कितें, परफेक्ट स्क्वेअर. नेक्स्ट चूज द ऑड वर्ड. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आणि वूड. सो करेक्ट ऑप्शन वूड. सो अदर्स आसा ते कितें, चूज द ऑड नंबर अगेन. 11, 13, 17, 21. सो ऑड नंबर खंयचो, 21. कित्या खातीर, अदर्स आर प्राईम नंबर्स. सो जस्ट नाव हांवें तुमकां सांगलेलें, प्राईम नंबर म्हणजे जे स्वतःच्या टेबलान येता आणि कंपोजिट नंबर म्हटल्यार दुसऱ्यांच्या टेबलान येता. सो 21 हो दुसऱ्यांच्या टेबलान. ओके, नेक्स्ट 15 चूज द ऑड पेअर. सन, डे, मून, नाईट, स्टार, स्काय, क्लाउड, रेन. सो हेजो ऑड पेअर जो आसा तो स्टार आणि स्काय आसा. ओके, सो हेंचे हितून इफेक्ट काय ना, स्टार आणि स्काय. सन, डे, ओके, हेंच्या हितून कॉम्बिनेशन आसा, हितूनय कॉम्बिनेशन आसा, हितूनय कॉम्बिनेशन आसा. ओके, कॉजीस नाजाल्यार इफेक्ट म्हणटले आमी तांकां. सो अदर शो कॉज, इफेक्ट ऑर टायम रिलेशन. आणि स्टार, स्काय इज कितें, लोकेशन. फक्त हें लोकेशन तें. स्टार आपल्या प्लेसीर आसतलो, टायम रिलेशन. आणि स्टार, स्काय इज कितें, लोकेशन. फक्त हें लोकेशन तें. स्टार आपल्या प्लेसीर. चूज द ऑड नंबर. 24, 36, 48 आणि 60. सो हितून करेक्ट ऑप्शन 36 आसा. आता कित्या खातीर, जर तुम्ही 24, 36, 48, 60 पळयलो. ओके, सो हितून आता थिंक करतना तुम्ही पळोवपाक जाय. सर 36 आसा तो एकूच कितें आसा, स्क्वेअर आसा, बाकीचे हे स्क्वेअर्स ना. ओके, सो त्या खातीर ऑड नंबर जो आसतलो तो 36 आसतलो. सो 36 इज परफेक्ट स्क्वेअर, अदर्स आर नॉट. चूज द ऑड वर्ड. सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल आणि क्यूब. हितून करेक्ट ऑप्शन कितें, ऑड वर्ड जो आसा तो क्यूब आसा. कित्याक अदर्स आर 2D फिगर्स, क्यूब इज 3D. सो जस्ट एक रफ डायग्राम काढला. ह्यो सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल आणि क्यूब. क्यूब हो आसतलो तो 3D फॉर्मान आसतलो. ओके, सो जर तुम्ही डायग्राम पळयला आसत जाल्यार तुमकां खबर आसतली क्यूब जो आसता तो 3D शेपीन आसता. नेक्स्ट चूज द ऑड नंबर. 5, 25, 125, 150. सो करेक्ट ऑप्शन डी, 150. रिझन अदर्स आर पावर्स ऑफ 5. सो 5 raised to 1, 5, 5 स्क्वेअर 25, 5 क्यूब 125 आणि 5 raised to 4 जाल्यार तो चड जातलो, रायट. सो हांगासर तो येवचो हांगा 625 आसपाक जाय, जाल्यार त्यो पावर सारक्यो कंटिन्यू वयतल्यो आसल्यो. सो हांगासर पावर्स मॅच जायना लास्टाक. सो अदर्स आर पावर्स, ह्यो ज्यो आहा त्यो पावर्स ऑफ 5. चूज द ऑड पेअर. बुक आसा तो यूज जाता टू रीड, पेन आसा तो यूज जाता टू रायट, बॉल आसा तो टू थ्रो आणि फॅन आसा तो टू ईट म्हणून दिला. सो जर रीड केले जाल्यार आमकां कळटलें की हो ऑप्शन करेक्ट ना, फॅन, ईट. सो फॅन इज नॉट यूज फॉर इटिंग. आणि चूज द ऑड नंबर. 2, 3, 5, 9. सो जर पळयलें जाल्यार तुमकां कळटलें की अदर्स आसा ते प्रायम नंबर्स आणि हो दुसऱ्यांचे. सो चूज द ऑड वर्ड. टायगर, लायन, लेओपर्ड, एलिफंट्स. सो हे जे आसा ते कार्निवरस. ओके, सो हेजो ऑप्शन जो आसतलो तो D1, एलिफंट. नेक्स्ट 22. चूज द ऑड नंबर. 121, 169, 225, 256. सो 11चा स्क्वेअर, ह्यो 13चा स्क्वेअर, ह्यो 15चा स्क्वेअर आणि ह्यो 16चा स्क्वेअर. आता हितून डी कित्याक ऑप्शन आसा, सो हितून ऑड नंबर जो आसा तो 256. रिजन कितें, हांगा सांगला 16चा स्क्वेअर 256. इवन स्क्वेअर, हो जो स्क्वेअर आसा तो कसलो आहा, इवन नंबर 6 म्हणजे 2च्या टेबलान येतात ते. आणि अदर्स आर ऑड स्क्वेअर. सो हे जे आसा ते ऑड. 11, 13 आणि 15 हे ऑड नंबर्स. नेक्स्ट चूज द ऑड वर्ड. डॉक्टर, इंजिनियर, टीचर आणि हॉस्पिटल. सो हे तिनूय जे आसा ते प्रोफेशन्स. ओके, सो आणि हॉस्पिटल हे वर्किंग प्लेस. सो त्या खातीर ऑड वर्ड जो आसतलो तो डी आसतलो. टेस्ट लिंक जे आसा ती डिस्क्रिप्शनान अवेलेबल आसा. सो क्लिक ऑन मोर ऑप्शन
आणि टेस्ट अटेम्प्ट करायचं. थँक्यू.